योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळय आयच्यो हेडलायन. महाराष्ट्रा उपरांत गोंयांत पळोवपाक मेळटलो राजकीय गोंधळ. काँग्रेसीचे कांय आमदार भाजपात येवपाची पातळ्ळ्या वावडी. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत पावसाचो सांवार. जायत्या वाठारांनी हुंवाराक लागून शेतांनी भरला उदक. शेतकारांचेर येयला संकट. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. महाराष्ट्रा उपरांत गोंय राजकीय गोंधळाचें केंद्र जावपाची पाळी आयल्या अशें दिसता. काँग्रेसीचे कांय आमदार भाजपात येवपाक शकतात अश्यो वावड्यो आयकूंक आयल्यात. देखून परतून एक फावट काँग्रेसीक अनिश्चित काळाक तोंड दिवचें पडटलें अशें दिसता. तातूंत काँग्रेसीचो दिग्गज फुडारी दिगंबर कामत आनी भाजपाचो आदलो मंत्री जाल्लो विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आनी ताची घरकान्न डिलायला हिचो आस्पाव आसा अशी खबर आसा. पळयात. आयतारा काँग्रेसीचे सगळे आमदार भाजपात वचपाचे आसात अशी खबर मिडियांतल्यान मेळ्ळ्या उपरांत काँग्रेसीच्या हायकमांडान आयतारा सकाळी मडगांवच्या एका हॉटेलांत आपल्या सगळ्या आमदारांची बेगोबेग बसका आपयली. हे बसकेत गोंय काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूरावान आमदारांक संबोधीत केले. आयकात कांय आमदारांक. आमकां कित्याक लागता ते महाराष्ट्राचे आमी आमच्या गोंयकारांचे पडलेले आसा. आमकां हांगा गोंयकारान जो आमचेर विश्वास दवरलेलो आसा, गोंयकाराक लागून जे आमी करतले ते आमचे गोंयकाराचे आमकां महाराष्ट्राचे पडलेले ना. महाराष्ट्रा पॅटर्न आमी हे गोवा पॅटर्न घेवन आमी फुडें चल्लेले आसा. आमची फक्त तयारी आसा कितें हे आमचें डिस्कशन चल्लां कितें फाल्यांच्यान आमची असेंब्ली स्टार्ट जाता. फाल्यां आमी असेंब्लीक बाबा कशें हे फ्लोर मॅनेजमेंट करतले, आमी कशें हे आमी क्वेश्चन घातले. कित्याक फाल्यां म्हाजो क्वेश्चन आसा, म्हाजो सिलेक्ट जाला स्टार क्वेश्चना भितर, तेजेरूय म्हाजें डिस्कशन तेंचे कडेन आसा. सो ह्यो सगळो आमदार मेळोन आमी फाल्यां फ्लोर मॅनेजमेंट कशें करपाचें आसा हेजेर आमची चर्चा चालू आसा. No meeting. There is no meeting. I at least have attended no meeting. Just a courtesy visit. Why not just a courtesy visit to Dinesh Gundura? I was not called. I heard he was in Margao. I stay in Raya. So from there I came here. Rumors are all over. What is to be done? Has any MLA told you he is going? No, but you are sure that your MLAs won't go? One. I can vouch for you. I can vouch for myself. I can't vouch for third party. You can vouch for me? No. See, today is a good Sunday actually. Today we relax, but we are called. So I was at home, I don't know. अजूनही त्याचं सायडीक तो म्हणतात ते रुमर्स हा पळय बाबा बीजेपी आसना म्हणटा. See, म्हाका तरी कोण अप्रोच जावना. त्यातीर हांव हिंगा येयला. हांवें सांजे म्हणटा आयज बरो दीस म्हणटा कोणा तुमी वयतात म्हणटा. यो मरे. Ultimately, there's some rumors which BJP is trying to create. जे आमदार रुमर्स केल्ल्या कितें येता आशिल्लें मेळपाक. रुमर्स जेन्ना सकाळच्यान चालू जाली, काल रातच्यान चालू जाली ती. सो एवरीबडी सेड that's a rumor and we are a strong Congress team. So it is a rumors created by the ruling party. No, if I wanted to get the all flock together, I would have kept them together. दौरता आशिल्लीं. अरे पळय आमी ओपन बिंदास भोंवता मरे. पळय मरे दोन आमदार हांगा. What is going on? We are trying to assess the ground situation. But what is the ground situation you are trying to assess? Because you all had a meeting yesterday. Alright. Today again तुमका meeting assembly session आहे. See what happens when the rumors are becoming very strong. One has to be careful. You can't just dismiss the rumors, though normally we dismiss them. But one should not dismiss the rumors because you never know when there's no smoke without fire. So rumors are there. You confirm it, rumor. You have told it. You have said it, and you all have also said that these are rumors. So we have to take stock of the situation. We can't keep sleeping. I have told you from beginning. Someone has to approach me and make an offer to me. Until that conversation starts, what will be my answer? No. But तुम्ही are ready offer it झाल्या. Offer in the 30 crores 40 crores ऑक्शन केल्ले म्हणजे वाडयत आसतात. Offer दिता. येस, तितून भितर थोडे मायनर आनी कोल माफिया इन्वॉल्व जाल्ले आसात. सो त्या हितून आमचे आमदार इतले विकावू ना न्ही. देवा कडेन वचून सोपूत घेवन ताचे नंतर पासारके इतले चीप आमचे आमदार ना. अशें आयकलां द इशू इज अ नंबर गेम नाव. नंबर ना म्हणून मर्जर जावपाक डिफिकल्ट जाता. हेजेर आतां उरला म्हणून. सी मर्जर करपाक सुद्दां इट्स नॉट दॅट इजी ऑल्सो नो. द मॅटर इज पेंडींग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सो दॅट डिसिजन ऑल्सो मे कम एनी टायम इन एनी सायड. मागीर कितें करतले. सो आय डोंट थिंक एनीबडी वॉन्ट टू डू द सुसायड. पूण हांगा लक्षात घेवपासारको म्हत्वाचो मुद्दो म्हळ्यार मडगांवचो आमदार आनी आदलो विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत सोडल्यार हेर सगळे काँग्रेसीचे आमदार हे बसकेत हजर आशिल्ले. उपरांत जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर आनी कांय आमदार मडगांवतल्या ताच्या निवासस्थानाचेर गेले.
बसके उपरांत पाटकर आनी हेर आमदार परतून हॉटेलात आयले, पूण ताच्या वांगडा दिगंबर नासलो. ह्यो सगळ्यो घडणुको विधानसभा अधिवेशनाच्या आदीं घडल्यात. आयज सकाळी सभापती रमेश तवडकार सचिवालयांत आशिल्लो आनी थंय ताणें फाल्यां थारिल्ल्या उपसभापती वेंचणुकेची अधिसुचोवणी फाटीं घेतली. तशेंच ताणें नामांकना खातीरची नोटीस फाटीं घेतल्या. काँग्रेसीच्या आमदारांनी प्रतिज्ञापत्राचेर स्वाक्षरी केल्ली आनी वेंचणुके आदीं आश्वासनाय केल्ली. आतां पळोवया फुडें कशें कितें जाता तें. ह्या गोंधळाच्या मदीं काँग्रेस एक धाडसी मोर्चा उबारपाचो यत्न करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, पणजेच्यान विन्संट रोजारियो आनी श्यामचारी. फाटल्या कांय दिसां सावन सेगीत पडपी पावसान राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण केल्या. पावस मातसो उणो जाल्लो आसलो तरी वास्कोच्या शेतांनी हुंवाराचें उदक भरिल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयलां. पळयात. आमी आतां आसा मेस्तावाडा ज्या जाग्यार हांगा फाटल्यान पळोवंक शकता की हांगा कल्टिवेशन जातालें. फार्मर्स हांगा कितलीं वर्सांसून हांगा फार्मींग करतात, तरेतरेच्यो भाज्यो लायतात. पूण आयच्या दिसा अशी परिस्थिती जाल्ल्या की फाटल्यान जी फार्मींग करताले थिंगा आयज उदीक भरलेलें आसा. वर्सान वर्स हांगा उदीक भरता आनी हांगासलो थळावो कावन्सिलर तशेंच हांगासले जे फार्मर्स आहात ते मागतात की हांगा एक सेपरेट WRDन जावं कोणी तरी गटर बांदचें जेणे करून हें उदीक जें आहा तें आवटफ्लो जावपाक जाय. तशेंच ते मागतात की वर्साच्या वर्सा तांकां हेल्पूय जावची, कित्याक की हांकां लॉसीस भरपूर जातात. आतां फाटल्यान पळोवंक शकता कल्टिवेशन केलां पूण ते सगळे उदकान भरलेले आसात. तशेंच ते मागतात की हांगा एक एग्रीकल्चरचें ऑफीस आसचें जेणे करून लोकांक मदत जावची. परत परत तांकां मडगांव नाल्यार पणजे वयचें पडटा आनी ही समस्या जर फार्मर्सांक मेळत जाल्यार वास्कोन एक बरे तरेचें फार्मींग कल्टिवेशन करपा खातीर फार्मर्सांक मदत जातली. वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान आयज शेतकारांक पणजे आनी मडगांव वचपाची गरज ना अशें सांगून आपल्या थळाव्या कार्यालयांत मदत करपाचें उतर दिलें. हुंवाराचें उदक आडावपाक आनी सांठोवन दवरपाक कॅनल आनी डॅम बांदून फावो ती पावलां उबारतलो जेणे करून परत शेतांनी उदक भरचें ना अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. विषय आसा एक म्हणटा ते वास्को म्हणटा ते एकूच शेत आसा आनी वास्को शेतां ना आनी तांकां आमी गेली 10 वर्सां आमी सपोर्ट करता. आमचे पद्दतीन जाता तितलो सपोर्ट करतालो ती दवरपा खातीर. आज तुमी सगळे जाणां शेती करप ही सवाय ना, तुका मॅन पावर मेळना आनी सपोज तांणीच करतली जाल्यार खंय तरी ताका गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट मेळपाक आनी तो सपोर्ट मेळचो म्हणून आमी ZOA ऑफीस वास्को आसचें म्हणजे जाणे करून मुरगांव तालुक्यात जे शेतकरी आसा तांकां खंय तरी पडते कितें हाडपा खातीर पणजे वयताले मडगांव वचचें पडपाचें न्ही म्हणून आमी तें एक ऑफीस हांगा मागयलां आनी तें आमचें सँक्शनूय जालां. मागीर काळांतरान तें हांगा जातलें. शेती वाडोवपा खातीर थंय उदक भरता ताच्या खातीर आमी तो WRDनसून एक कॅनल दुसरो बांदपाचो थरयला. म्हणजे जाणें कितें एक एक्सेस मेळपाक उदकाक एक्सेस मेळपाक ते सगळे रेल्वेचे हें जावन ते ब्लॉक जाला. सो थंयच्यान आमी तो कॅनल ओपन करतले आनी फुडलोय जो पार्ट आसा म्हणजे तुमी शेत रोयता थंय पावले आसात सपोज जाल्यार एकाच सायडीन शेत रोयता फुडलो पार्ट आसा पळय ते भाटकारा कडेन मेळून तो शेतां आमकां रोवपाक दिवची म्हणून आमी मागतले. हातून जातलें कितें की खंय तरी एक ओपन स्पेस बरी ग्रीनरी मेळटली लोकां खातीर आनी बरी कॅमिकल फ्री भाजी मेळटली जी आमी कोविडाच्या काळान पयल्या. हे एका शेतान फूल मुरगांव तालुकाक आमकां भाजी दिली. सो हे सगळो आमचो विचार आसा करपा खातीर आनी म्हाका फूल खात्री आसा आज आमचो सरकार बरो काम करता. डॉ प्रमोद सावंत बरो काम करता आनी ह्यो सगळ्यो गरजो ज्यो वास्कोक आसा त्यो आमकां मेळटल्यो अशी म्हाका खात्री आसा. दुसरे वटेन फातोर्डेच्या आमदारान अनियोजीत पावसा आदल्या कामा खातीर आनी जायत्या गरजेच्या वाठारांनी पूरक डिझास्टर मॅनेजमेंट नाशिल्ल्यान सरकाराक वडीर काडलो. मोपा वाठारांत हुंवारांत लोकांक एक दीस मजतीची वाट पळयत ताटकळत रावचें पडलें अशेंय ताणें सांगलें. राज्यांतले लोक हुंवाराचे परिस्थितीक तोंड दिता आसतना सरकार राजकारण खेळटा असो टोमणो विजयान सरकाराक मारलो. आयकात. मोपा इज द सेंटर स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट. आज दाखयता कितें सरकार 100 days अचिवमेंट कितें उलयता की मोपा एअरपोर्ट सप्टेंबरान पयली फ्लायट येतली. मोपा एअरपोर्टाचेर जें फ्लडींग जालें वयल्यान सकयल्यान जें फ्लडींग जालें हें फ्लडींग रिलीफ मेळपाक लोकांक एक दीस लागलो डिझास्टर मॅनेजमेंटाक फक्त पावपाक. सो वॉट मोर नीड्स टू बी सेड. इफ इट टेक्स 1 day टू रीच मोपा, see the fate of us Sashtikars who will go there to board an aircraft. थंयच्या लोकांक रिलीफ दिवपा खातीर पावपाक सरकाराक थंयच्याच सरकाराक थंयचो आमदार आहा तो BJPचो आहा तांकां डिझास्टर मॅनेजमेंटाक ते लोकां कडेन पावपाक एक दीस लागले. तर तूं आनी चिंत्ता कितें? हांव मागता सरकारा कडेन दुसऱ्यांच्यो पार्ट्यो फोडपाक बिजी जावं नाकात. आतां काम करा गोंयच्या लोकांक कितें तरी न्याय दिवपाक. फक्त मेजॉरिटी मॅन्युफॅक्चर केली म्हणून सरकार बरो जायना. सरकार बरो जेन्ना जाता जेन्ना ते
दोन्ही इंजिनां म्हणटा पळय ते हें इंजीन एकूच इंजीन परिकार आसतना पुरो आसलें. इट वूड रन बोथ द थिंग्स वेल. हांगा हांचे इंजिनां आसा पूण चलना, इंजिनां बंद पडल्या. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. न्हयभाग पेडण्या वाठारांत एक अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळ्या. पुलिसांच्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन बेपत्ता जाल्ल्याची तक्रार नोंद जावंक ना अशें पुलिसांचें म्हणणें. न्हयभाग पेडण्या वाठारांत एके अनवळखी मनशाची कूड उदकांतल्यान व्हांवन येयली. ही कूड पुराय कुजिल्ल्या अवस्थेत आसा. अजून मेरेन कुडीची वळख पटोवंक ना. पेडण्या पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. पळयात. आज येयला न्हयभाग तेली वाडो म्हणटात, एकनाथ तेली त्यांच्या घराच्या समोर जी घटना घडलेली आसा, एक मृतदेह जो व्हावून येयल्लो आसा तो आज पोलीस आणि फायर ब्रिगेड यांच्यानी तो काढला भायर, ताब्यात घेतलेलो आसा. आणि तो मृतदेह जो काहीशे लोक हांगासर स्थानिक सांगतात की जे एअरपोर्टा वयल्यान उदक सोडलेले आहा त्या ठिकाणी जे कदाचित येवंक शकता, पण मृतदेह असो आसा की सडलेलो आसा आणि त्याचे कपडे ना, एकच बानियान आसा आणि त्याची वळख अजून पटूंक ना. म्हणटुशीनी आज असो प्रसंग जाल्लो आसा. बऱ्याच ठिकाणी मोपा ह्या ठिकाणी जर उदक सोडलेले आसा तेतूर करून कोण व्हावून गेला आसत जाल्यार आणि कोणा बेपत्ता आसत जाल्यार त्याची तपासणी आणि चौकशी जावची. आणि तो कोण आसा कितें आहा तो अजून सारकें डिक्लेअर जावंक ना. म्हणटुशीनी ते कोण आहा तो डिक्लेअर जावचो. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठात चालू आशिल्ल्या उत्सवाची आयज भजनी सप्तकांत सांगता जाली. आषाढी एकादशी निमतान टाळ, मृदंग आनी विठ्ठल नामाच्या गजरात गोकर्णाचो हो केंद्रीय मठ भक्तिरसात न्हालो. त्या भायर स्वामीच्या हस्ते भाविकांक तप्त मुद्रात घेवपाचो लेगीत आशिर्वाद मेळ्ळो. संपूर्ण देशाक आशिल्ल्या वेगवेगळ्या मठां प्रमुख अशें मानपी मठांतलो एक काणकोण तालुक्यान आशिल्लो मठ, जो मठ पर्तगाळ जिवोत्तम मठ म्हणून फामाद आसा. ह्या मठाक आशिल्ले स्वामी मठाधीश हांचे पुण्यतिथी निमित्तान जो 3 दिसांचो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो, ह्या 3 दिसाच्या कार्यक्रमाची आज सांगता जाली. आणि ह्या निमण्या दिसा खास करून दिसभर भजनी सप्ताह आणि जाल्यार विशेष स्वामीच्या हस्तेक हांगासर जे भावीक आयिल्ले तांकां सगळ्याक तप्त मुद्रा घेवपाचें आशिर्वाचन आयज हांगासर पार पाडलें. ह्या विशयाचेर आज खास रिपोर्ट आमी पळोवया. हे मुद्रा म्हणजे कितें, तप्त मुद्रा म्हणजे कितें आणि हाजे फाटलें कारण कितें आसा तें. हे मुद्रा आसा लायफान एकूच फावटी घेवपाचे की केन्ना परत परत घेवपाक मेळटा? आमकां हांगा कशें आसता म्हळ्यार पर्तगाळी मठान तूं वर्षा 3 दिवपाचे, आषाढ एकादशीका आणि कार्तिक एकादशीका आणि रामनवमी जिल्ले दशमी दिवसाक हांगा राम जन्मोत्सवाचे 7 दिवसाचे आगम रितीनं एक रथोत्सव जाता. त्या 7 दिवसापर्यंत नित्य हांगा यज्ञशाळेंत यज्ञाराधना चक्रहवन पुरा जाता. तांचे प्रित्यर्थ त्या पूर्णाहूत ज्ञानापर्यंत आमकां तप्तमुद्रा धारणा स्वामी वर्ग घेताची, आमच्या शिष्यवृंदांक भक्तवृंदांक त्याची दिताची. अशें देखून हांगा त्या वर्साक 3 पंत दिवची क्रम आसा. तशीच स्वाम्यान त्या गांवांत तेन्ना तांकां ते प्रकार अनुकूल कसं समाजाने व्यवस्था केली ताका स्वामी अनुग्रह करता. एक मनीस कितल्या फावटी मुद्रा घेता? एकूच फावटी घेता की वर्साक 3 पंत घेवीत? 3 पंत घेवीत म्हणजे परत परत नेक्स्ट वर्ष घेवीत. आता उन्हें एक पण घेतलो मुखार बी घेवीत. घेऊ का आमी कितले आज सांगले आमी कसं आमी घेऊ का रे शुद्धी जाऊ का आमी कितले घेता तीर्थ घेता कसं नाही घेता जाल्यार रे आमी प्रत्यक्ष देव कोण आमकां गुरू, त्या गुरू मुखांतर आमी आशीर्वाद घेता म्हणजे आमकां शुद्धीची. गोवा 365 खातीर ह्या स्पेशल रिपोर्टा खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. पंडित मनोहर बुवा शिरगांवकर हांच्या स्मृती निमतान कला अकादमीन श्री नागेश महारुद्र पंचायतन संस्थान सभागृह कुडका हांगा 2 दिसाची भजन स्पर्धा घडोवन हाडली. गोंयभरच्यान वट्ट 14 भजनी मंडळांनी ह्या स्पर्धेत वांटेकार जाल्ली. कला अकादमी फाटली 40 वर्सां जाली ह्या भजन स्पर्धेचें आयोजन करता. शेनवारा आनी आयतारा कुडका जाल्ल्या भजन स्पर्धेंत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 14 गट वांटेकार जाल्ले. तांचें विभाजन महिला गट, पुरुश गट आनी भुरग्यांचो गट अशें केल्लें. उपरांत 3 गटांतल्या विजेत्यांची आनीक एक निमणी स्पर्धा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत घेतले अशी माहिती कला अकादमीचो कार्यक्रम अधिकारी संजीव नारायण जर्मेकारान दिली. आयकात. कला अकादमीची भजन स्पर्धा ही पंडित मनोहर बुवा शिरगांवकर यांच्या स्मरणार्थ आयोजित केली जाते. गेली 40 वर्ष या भजन स्पर्धेचं आयोजन कला अकादमी करत आहे. सुरुवातीला पुरुष कलाकारांपासून सुरू झालेली भजन स्पर्धा
त्यानंतर महिला कलाकार आणि बाल कलाकार अशा पद्धतीनं या स्पर्धेचं आयोजन होतं. गोव्यातील तळागाळातील सर्व कलाकार या स्पर्धेमध्ये मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात. यंदाची ही स्पर्धा महिला कलाकारापासून सुरू झालेली आहे आणि या स्पर्धेचं आजचं 4थं केंद्र कुडका येथील या श्री नागेश महारुद्र संस्थान यांच्या सहकार्याने आज आणि उद्या असं 2 दिवस याचं आयोजन केलेलं आहे. एकूण 14 पथकं या केंद्रावर सहभागी झालेले आहेत. या महिलाच्या सादरीकरणानंतर पुरुष कलाकार आणि नंतर बाल कलाकार अशी विभागीय स्पर्धा आयोजित होणार आहे आणि त्यानंतर राजीव गांधी कला मंदिर कोंढा येथे या तिन्ही स्तरावरील स्पर्धेचं राज्यस्तरीय स्पर्धा ही मोठ्या प्रमाणात आयोजित केली जाते. अशा पद्धतीनं कला अकादमीचा हा सर्वाधिक लोकप्रिय असलेला उपक्रम येथील कलाकार, भजनी कलाकार आणि भजनीप्रेमी रसिक यांच्या सहकार्याने सातत्याने यशस्वीपूर्ण त्याचं आयोजन केलं जात आहे. गोवा 365 खातीर कुडकाच्यान विन्संट रोजारियो. परतून घेऊया एक व्यवसायी विसप. विसा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आयज गोंयभरच्या भक्तांनी आषाढी एकादश उत्सवान मनयली. साबार गोंयच्या विठ्ठल मंदिरांनी भक्तांनी उपाट गर्दी करून विठ्ठल रखुमायेचो आशिर्वाद घेतलो. कोंबा, म्हापसा, खोर्जोय वाठारात जंय हरिविठ्ठल श्री हरी विठ्ठलाच्या नाम घोशान आनी दिंडीच्या तालार पुराय वाठार भक्तिमय जाले. फाटल्या 2 वर्सांक कोरोनाक लागून लोकांक आषाढी एकादश मना सारकी मनोवपाक मेळूंक ना. अंदुमात लोकांनी मृदुंग ताळाच्या तालार नाचत गायत वारी करून विठ्ठलाची भेट घेतली. कोंबाच्या विठ्ठल मंदिरात भक्तांनी अभिषेक करपाक गर्दी केल्ली. आयकात देवळाच्या अध्यक्षान दिल्ली माहिती. शंभुआळवे प्रेसिडेंट कोंबा विठ्ठल मंदिर समिती. आषाढी एकादशीच्या निमित्तान आज 5 वरांचेर पयलीं अभिषेक जालो. ताजे उपरांत आतां अभिषेक चालूच आसा. 12 वरांचेर आमगे नामस्मरण कमी सद्या तंबरो घेवन आनी तें फाल्यां 12 वरांचेर काबार जातलें. 24 वरां फूल नायट बी भजन आसतलें. 12क भजन स्टार्ट जातलें पळय तें फाल्यां 12 पर्यंत भजनाचें समाप्त जातलें आनी फाल्यां 12 सोमारा 12 वरांचेर आमच्या आषाढी एकादशीचे प्रोग्राम समाप्त जातले. मोरजेच्या विठ्ठल मंदिरात भक्तांनी आषाढी एकादशी व्हडा उमेदीन मनयली. पंढरपुराक आसात आणि विठ्ठलाचे दर्शन घेता असो भास जाता अशें शेटगांवकर सांगता. आयकात. मोरजी गावामध्ये आषाढी एकादशी जी आहे ती आषाढी एकादशीचा 24 तास असा अखंड त्या ठिकाणी भजनी असा सोहळा असतो. आम्ही त्याला सप्ताह म्हणत नाही, पण तो एक 24 तासाचा सप्ताह आहे आणि हा आपला हा एक 24 तासाचा असा त्या ठिकाणी उत्सव आहे तो आमचा. आणि आमच्या गावातील सगळेजण त्याच्यामध्ये सहभागी होतात. 8 जे 24 तास जे आहेत 8 पार असतात. हे 8 पार एका वाड्यातील 1 किंवा 2 किंवा 3 वाडे एकत्र जमून अशा प्रकारचा एक पार असतो. आता हा जो आता तुम्ही पार पाहत आहात हा आमचा काचोळेवाडा, मुनांगवाडा आणि मरडेवाडा अशा 3 वाड्यांचा मिळून हा आजचा या ठिकाणी झालेला आहे. आणि तो पार जो आहे तो आपल्या वाड्यावरून आता आमचा तिकडे फटशीट देव आहे तिथून आम्ही आता बोरजाई देवळापर्यंत येणार आहोत. सुरुवातीला त्या ठिकाणी ब्राह्मणाचं मंदिर आहे तिथं जाऊन थोडंसं देव एक भजन करणार थोडा आणि त्याच्यानंतर मग प्रदक्षिणा काढून मंदिरामध्ये जाणार. 3 तास असा असतो आणि मग 3 तासाचा प्रहर शोधून तो पार झालेला आहे. पार म्हणजे भजनी मेळावा असं ते अखंड हे चालू असतं आणि आजपर्यंत ही प्रथा आमची चालू आहे. पाऊस जरी पडला त्याच्यामध्ये खंड पडत नाही आणि त्यामुळं ही चांगल्या प्रकारची प्रथा पूर्वीपासून सुरू आहे. परंपरा ती आज आमची तरुण मंडळी सुद्धा आणि आता आमच्या महिला माता ज्या आहेत त्या माता भगिनी आनंदानं त्या ठिकाणी पावसामध्ये भिजत त्या ठिकाणी ही दिंडी जी आहे ती दिंडी घेऊन जात आहे. त्यामुळं दिंडीमध्ये सुद्धा त्या सगळ्या सहभागी होत आहेत. आमचे भजनी मंडळ चांगल्या प्रकारचे गायक आमच्यामध्ये आहेत ज्यांनी राज्यस्तरावर सुद्धा गायनामध्ये भजनामध्ये अशी बक्षिसं मिळवलेली आहे. असे आमचे पुरुष कलाकार आहेत आणि त्यांच्यासाठी महिला कलाकार आहेत, युवा कलाकारही आहेत. त्याच्यामध्ये ते सगळेजण लहान मुलं सुद्धा आनंदानं त्या ठिकाणी सहभागी होत आहेत. तुकाराम
ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानदेव भगवान पंढरीनाथ महाराज की. आता पळोवया खोर्जुवेच्या विठ्ठल भक्तांनी सातेरी देवळांतल्यान शिकेरी विठ्ठल मंदिरात भक्तिभावान केल्ली वारी. ऐकात सत्यवान केरकाराक. हांव खोर्जे येतो. खोर्जा सातेरी देवळांतून ही वार्षिक 6 वर्सां जाली ही वार्षिक आमची वारी. खोर्जेसून सातेरीच्या देवळांतून शिकेरी विठ्ठल रखुमाईच्या देवळांत वयता. मदले 2 वर्सां कोविड आशिल्ल्या कारणान आमी तितले हे करना, पूण यंदाच्या वर्षी भाविकांची खूपच इच्छा असल्या कारणान भाविकांनी प्रचंड गर्दी करून आषाढी एकादशी विठ्ठलाचे दर्शन घेवचे हेच हेतून सगळ्यांची मनभावना परिपूर्ण करते आणि विठ्ठलान सगळ्यांक यश दिवचे हेच आमचे मागण्या. डमरूच्या तालावर विठ्ठल नाचे, डमरूच्या तालावर विठ्ठल नाचे, 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 डमरूच्या तालावर विठ्ठल नाचे. गोवा 365 खातीर कोंबाच्यान संदीप तुयेकार आणि म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. राज्यात पावस सुरू जावन थोडेच दीस जाल्यात आणि पावसान राज्यभर खळदळ घातला. फकत 39 दिसांनी राज्यात 53% पावसाची नोंद जाल्या. IMDन फुडल्या 5 दिसां खातीर राज्यात आपली ऑरेंज अलर्ट जारी दवरल्या. उदेंत दर्यादेगेर आणि बंगालच्या दर्यादेगेर कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान फुडल्या 5 दीस राज्यात चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. उदेंत दर्यादेग आणि बंगालच्या दर्यादेग वाठारात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान फुडल्या 5 दिसांत राज्यात चड पावस पडटलो असो अदमास IMDन उक्तायला. तेच प्रमाण राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच कर्नाटक, केरळ आणि मुंबईच्या कांय वाठारांनी रेड अलर्ट जारी केल्यात. कोकण दर्यादेगेर खर वारे येवपाची खूब शक्यताय आसा. मजगतीं चडावत आणि उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. 14 तारखेमेरेन चड पावस पडपाची शक्यताय. 14 तारखेमेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी. दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी खर वारे येवपाची शक्यताय. आयज चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.